दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो ऑगस्टाचे निमाणे मेरेन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक सादर केलो ना जाल्यार फुडल्या पर्यटन मोसमात शॅक्सांक परवाने मेळचे नात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान चिंता उक्तायल्या। ताणे आनी ताचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान स्पष्ट सांगिल्ले, पयलींचो वादग्रस्त अहवाल भायर मारून लोकांची मतां विचारात घेवन नवो आराखडो तयार करतले। फोंडेच्या हळशिकावण्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पाक लोकांचो विरोध आसा। ह्या विशयाचेर मंगळारा विधानसभेत चर्चा जाली। हे चर्चे वेळार मुख्यमंत्र्यान दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचो मुद्दो मांडलो। उदरगती आड येवपी दबावाक कशेच बळी पडचे ना अशें ताणें विधानसभेत सांगलें। दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचेर ताचे भुमिके विशीं उपरांत तो गोवा 365 कडेन उलयलो। ऑनरेबल मिनिस्टरान CZMP प्लान हो प्लान स्क्रॅप केलो। आमकां नवीन प्लान जर करतले आसत जाल्यार लोकांचे आयकून घेवप अत्यंत गरजेचें आसा। लोक जे पब्लीक हियरींग बॉयकॉट करता, उलोवंकूच दिना, हें योग्य न्ही। शेवटी तुमची सजेशन्स कितें आहा ही गव्हर्मेंटा कडेन मांडप अत्यंत गरजेची आसा। त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा ती तेंच्यांनी मांडची। त्या परविवान येयल्ले जे आसा पळय न्हू रे, हें प्रोटेक्ट केलें वतलें। थंय जे कितें स्ट्रक्चर्स आसा, घर आसा, कितें आसा पळय, हें प्रोटेक्ट केलें वतलें। आतां CZMP प्लॅन आमकां जायो कित्याक? आमी अनलेस अंटील देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी ऑलरेडी धाडला। वा आमी जर धाडलो नासत जाल्यार फाल्यां सकाळीं थंयसर CZMPच्या अंडर गव्हर्मेंटचे कसले प्रोजेक्ट येता, प्रायवेट प्रोजेक्ट येतात, इवन दो शॅक्स येतात, हांकां सगळ्यांक परमिशन्स फाल्यां सकाळीं CZMPन दिवची पडटा। ही जर फाल्यां सकाळीं परमिशन दिली ना जाल्यार टुरिजम बिजनस शेवटी शॅक्स हाजेर डिपेंड आसा। आतां शॅक्सांक जर परमिशन मेळ्ळी ना जाल्यार कोस्टल बेल्टाक म्हणटले फाल्यां सकाळीं गव्हर्मेंटान दिली ना, ती CZMPन दिवपाची आसता। त्याच्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हाका कॉपरेट करचें। पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान विरोधकांचेर टिका केली। तशेंच लोकांमदीं वचपाच्या ताच्या निर्णयाक गोवा फावंडेशन आनी गोंयचो वाद संघटनेन तेंको दिल्ल्याचें ताणें सांगलें। हे आतां पॉलिटिकल मुवमेंट जाला एगेन्स्ट BJP। लोकांक समजोवपाक जाय की हो प्लॅन जो आसा हो केन्ना स्क्रॅप जाल्यार स्क्रॅप यूज करता वर्ड, हो स्क्रॅप केन्ना केलो? सी वॉट वी आर शोईंग इज नॉट CZMP प्लॅन। वॉट वी आर गोईंग तालुका वायज वयता पळय आमी 2011 नोटिफिकेशन कितें तें सांगपाक वयता, कित्याक लोकांक समजना। गोंयचो आवाज कॅप्टन विक्टोरियन म्हणटा पळय, तेणें म्हाका फोन केलो की तूं करता तें सारकें, तूं जें हें करता लोकां खातीर करता। कॅप्टन म्हणपाक आपण क्लाउड आर्वेसा कडेन उलयलो आनी क्लाउड आर्वेसानूय सांगलें की तो करता तें सारकें आनी अशेंच जावपाक जाय। पिपल्स मुवमेंट म्हळ्यार होच, तो करता तें वॉट ही इज गोईंग एंड टेलिंग पीपल यू शूड पार्टिसिपेट इज वॉट इज द रायट मुवमेंट। जे आमी करूंक सोदता हें जर करना, म्हाका जर फाल्यां सोडून दिलें, हांवें जर सोडून दिलें जाल्यार होच नोटिफाय जातलो आनी मागीर लोकांक त्रासांत घालतले। हांव परतून रिपीट करता, CZMP प्लॅन जो आसा केन्ना परतून धाडलो, स्क्रॅप केला। आतां डिनोटिफाय करपाक नोटिफाय खंय केल्लो आतां दाखयचो। हायकोर्टान 2006, 7, 8 हेजे मदीं प्लॅन पंचायतीक धाडलेले, आज पासून तेणी CRZडाक परतून धाडूंक ना। हें म्हजें काम, हे लोकांक समजोवपाक जाय। आजूय सांगता, जर फाल्यां जर ते पंचायतीन जर स्टॅम्प करून दिलो की हो प्लॅन जो आसा हो म्हजो विलेजीचो, हे हांगा हटमॅन आशिल्ले, हांगा फिशरमॅन आशिल्ले, ही घरां बिफोर 1991 आसले, बरोवन दिया मरे। हेंच सांगता न्ही परतून, हें सांगपाक आमी वयता न्ही, हेंच जर आयकपाक ना जाल्यार आमी कितें करूं शकता? विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार, व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी अमर चावरिया।